सानांद्री मतदारसंघात आमचो महेश साठेकर एक हिस्ट्री क्रिएट केला 1306 वोट्स. 21 सीट काढपाक पूजा मयेकर खूप जण चॅलेंज करताले आमकां 116 वोट्स. तुम्ही भुरगे आसा म्हणून मात आयज ह्या भुरग्यांनी जे भुरगे भायर गोंय राखपाक लागून त्या 260 वोट्स. एक आमचे पहिले सीट टोटल रिजेक्टेड वोट्स आमचे 46 आसा गोंयकारांचे विशय मांडपाक टोटल वोट्स मांडपाक लागून हे सीट काढलेले 22,236. रेव्होल्युशनरी I declare त्यांचो आवाज घेऊन Carlos Alvarez Ferreira, ह्या असेंब्लीन Indian National Congress, as a winning candidate from 10 Andorra constituency. गोंयकारांचो विशय मांडपाक आख्ख्या गोंयचो सानंद्रेचोच न्हू आमी सानंद्रे निवडून येयले आमात आख्ख्या गोंयान भुरग्यांक आमकां सपोर्ट केल्लो आमच्या रेव्होल्युशनरीज जे वावुरल्या तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो एक इमोशनल फिलींग येता कित्याक आमी एक गोंयचो नासलो आमचे कडेन भुरग्यां कडेन पयशे ना हांवें नासतना जे नासतना भुरगे भायर सरतात आयज एक फिलींग येता प्रावड फिलींग येता कित्याक भुरगे स्ट्रेट स्ट्रॉंग रावले उपाशी पासून रावले पेट्रोल पासून मेळनासतना रावले आनी हे सानंद्रेचे मतदारसंघ आमी निवडून हाडले कितलेच पयशेचो वेपार केलो कितलेच पयशांनी विकते घेवंक सोदले जावं मशिनरीज लायल्यो मात सगळ्या भुरग्यांनी धडधडीचो एक बरो परफॉर्मन्स दिल्लो आसा सगळ्यांनी फुडें चल्लेले आसा आनी गोंयान जो ऑपोजिशन फोर्स जावं एक धडधडीचो आवाज जाय जे असेंब्लीन आवाज जाय जो विशय मांडपाक जाय गोंयकारांचो हो विशय रेव्होल्युशनरी गोंस मांडटाले हे फावट आनी हेच्या पयलीं आवाज नासलो जावं आमचे कितलेशे सिटी येवंक ना मात एक बाजून सीट आमकां खूब उपकारता कित्याक आमचो आवाज भितर पावतलो आनी आमी जाय तशें आमचे विशय मांडपाक शकतले आयज तरुण पिळगेक फुडें सरपाचो एक कारण आसा आनी अशेंच आमचे बूथ लेवलाचेर जावं कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर आमचे जे मॅनेजमेंट आसा जे आमी तशेंच चालू दवरतले परत रिबिल्ड करपाक लागून गोंय रिबिल्ड करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोंस परत रिबिल्ड करपाक लागून पंचायत इलेक्शन आसा पंचायत इलेक्शनात आमी वावर दितले आनी हो जो आमचो वोट शेअर आसा तो फुडें आनीक वाडयतले आनी एक सांगूं सोदता खूब तरेचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खूब तरेचे पयशाचो वेव्हार जालो मात रेव्होल्युशनरी गोंस एकूच पक्ष आसलो ज्या पक्षान 1 रुपया वांटूंक ना 1 रुपया वांटूंक ना आनी सगळ्यांक खबर आसा हे बाकीचे सगळे पक्षांनी पयशे वांटल्या मात रेव्होल्युशनरी गोंस एकूच पक्ष आसा तेंच्यांनी 1 रुपया वाटी नासतना हे सानंद्रे मतदारसंघाचे सीट हाडून दाखयला ही कापस्ताद रेव्होल्युशनरी गोंस धरता जावं खंयच्याय सिटांनी आमचे जे कॅन्डिडेटांनी वोट घेतल्या ते विथआउट मनी पावर पयशे नासतना आमी आमचो मॅनिफेस्टो आउट केल्लो आसा सानंद्रेचो प्लस ओवरऑल गोंयाक लागून आमी कितें विशय मांडपाक शकता ते मांडटले आमचो ऑलरेडी मॅनिफेस्टो आसा आनी त्या मॅनिफेस्टोन आमचे खुबशे विशय आसा लायक नावशी मरिना प्रोजेक्ट जो स्क्रॅप करपाक सोदताले आनी तो कोर्टानूय आसा आमी कोर्टान घातलेलो तशेंच बाकीची आमची खाजन शेती आसा जी खाजन शेती आयज पडींग पडलेली आसा एक व्हडलो रिसोर्स आसा गोंयचो तो रिसोर्स आयज पडींग पडला तो आमकां खंय ना खंय रिवायव करपाक जाय अशेंच करून आमचे जे दोंगर आसा आयज दोंगर ते कल्टिवेट जावन सारके हिल कटींग चालू आसा ती आमी खंय ना खंय थांबोवपाक जाय आनी तितून आमी एग्रीकल्चर प्लांटेशन ड्रायव्ह चालू करतले आनी अशेंच करून आमचे कितलेशे इनिशिएटिव्ह आसा गोंयाक लागून आनी सानंद्रेक लागून ते ऑलरेडी आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन घातलेले आसा आनी ते आमी जाता तितले आमचे कडेन जाता तितले म्हाजे कडेन जाता ते कापस्ता ती हांव फुडें व्हरतलो आनी गोंय आमचे सानंद्रेचे लोकांक गोंयकारांचो विशय मांडटले हांव एकूच आमदार आसा तो विशय मांडपाक रावतलो ऑपोजिशनात रावतलो जे करून ह्या कोणी सरकार घडयता तांकां खंय ना खंय ऑपोजिशन फोर्स येतलो ह्या गेले ते 5 वर्सान ऑपोजिशन फोर्स येवंक नासलो हो ऑपोजिशन फोर्स जो आवाज गोंयकारांच्या इश्यूज घेवन फुडें वचपाक जाय ते विशय घेवन हांव फुडें वयतलो प्रायवेट मेंबर बील तुमी मांडटले पोगो खातीर हय आमचो पयलो प्रिफरन्स आसतलो तो प्रायवेट मेंबर बील जे आमी पयले असेंब्ली सेशनान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वतीन ऑल ओव्हर गोवा हांव तो पयलो असेंब्ली सेशनान मांडटलो आनी खरें म्हटल्यार काम केल्लें हे गेले ते 5 वर्सान जे काम केल्लें ते आयज दिसून येता आयज ते वोट शेअरान दिसून येता आनी हेज्या फुडें जेन्ना इलेक्शन जातलें म्हाका दिसता फुडलो सरकार आमी कशेय भशेन घडयतले कित्याक आयज ते एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां सायजेबल वोट शेअर आसा आनी हो सायजेबल वोट शेअर घेवन आमी फुडें आमचो जो स्थापना आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचो नवो पक्ष नवो आमकां एकूच म्हयनो 1 ते 2 म्हयने जाले त्या 2 म्हयन्यांनी आमी इतलें करून दाखयलां म्हटल्यार जेन्ना आमकां आनीक टायम मेळटलो जाल्यार आमी आनीक बरें परफॉर्मन्स दिवंक शकतले मात तो आमकां टायम मेळोंक ना कांय खूब कारणाक लागून तो टायम मेळोंक ना मात हेज्या फुडें आमकां जो टायम मेळटलो तो टायम आमी हो आमचो पक्ष बिल्ड करपाक बरे भशेन फुडें व्हरपाक हें आमी काम करतले मनोज परब डिफीट जाला मनोज परब डिफीट जालो खरो पण तेणेन एक जी क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली गोंयभरांत ती आयज दिसून येता आयज ह्या तरुण भुरग्यांक
38 कॉन्स्टिट्युन्सी विथआउट मनी पॉवर जे भायर सरोन आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन कॅन्डिडेट घातल्या. इट इज नॉट अ जोक. व्हडल्यो सेंट्रल व्हडल्यो पार्टी आसा तेंचे कडेन बसून व्हडले कॅन्डिडेट घालूंक शकना. मात जे मनोज परमान करून दाखयलां ही क्रांती जीत मनोज परमान करून दाखयल्या आनी ह्या भुरग्यांक जे वयर काडल्या ती खरेंच एक मिसाल आसा आनी ही खरेंच आमी फुडें व्हरतले. फुडें कितें डिफीट आसूं जावं कितें आसूं म्हाका दिसना ही डिफीट कशी, कित्याक ज्या विश्वजीत राण्या सारक्या येदो व्हडलो तो आपूण राजा म्हणटालो तो तेज्या अगेन्स्ट मोर दॅन 6,000 वोट काडप इट इज नॉट अ जोक. कित्याक 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन रावन बसून मोर दॅन 6,000 वोट वापय मतदारसंघात काडले आनी तिवे मतदारसंघात बसून मोर दॅन 4,000 5,000 समथींग वोट शेअर काडले. सो इट इज नॉट अ जोक. कित्याक 2 कॉन्स्टिट्युन्सी घेतलेल्यो आनी म्हाका दिसता जे आमचे मोमेंटम आसा ते आमी आनीक बिल्ड करतले. आमी ग्रासरूटाचेर आनीक काम करतले जे करून गोंयकार आमकां फुडल्या जी निवडणूक आसतली तेन्ना आमचो सरकार घडोवपाक न्याय मेळून दितलो. आता पंचायत इलेक्शन आसा थंय तुमचो वावर आसतलो, तुमी कॅन्डिडेट घालतले? हय, आमचो पंचायत इलेक्शनाक आमचो वावर आसतलो. आमची जी कोर करिक्युलम टीम आसा, आमची जी स्टेट लेवलाची टीम आसा ती घेवन बसतली पंचायत इलेक्शन. आनी बिफोर द पंचायत इलेक्शन पयलू आमचे डे टू डे अपडेट दितले. आमी प्रेसाकूय ब्रीफ करतले कशें आमी पंचायत इलेक्शनाक वयतले ते आनी एवरी टायम आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी ब्रीफ करतले. विरेश, मनोज 2 कडेन हे कॉन्टेस्ट करतालो. हे 2 कडेन ताजे लक्ष स्प्लीट जालें. समजा ताणें जर एकीच कडेन बसून समज जर ताणें सगळो फोर्स नेला जाल्यार तो निवडून येतलो आशिल्लो कशें दिसता? आसूंक शकता घडे, बट आतां आमकां तेजेर विचार करचो पडटलो. आमकां उलोवचें पडटलें कितें आमची फाटीं उरलें Declaration of- आमी फुडें सारकें. I am declaring the result for 11 Panjim Assembly constituency गोंय आमकां वोट शेअर पडोंक ना. in pursuance to provisions contained in section 66 of Representation of People Act 1951, read with Rule 64 of Conduct of Election Rules 1961. I declare that Atanasio Monserrat